वर्सां मडगांव नगरपालिकेच्यो चेअरपर्सन आणि व्हायस चेअरपर्सनाच्यो आज इलेक्शन्स आशिल्ल्यो. आज युनियनिमसली इलेक्शन पार पडल्या. लिंटन फेरेरा चेअरपर्सन आणि रुपाली सावळे व्हायस चेअरपर्सन म्हणून दोघां जाणां निवडून आयला. हांव तांचे सगळ्यांच्या वतीन अभिनंदन करता. आणि सगळ्यात पयलीं थंयच्यान आमी हांगा स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ताणें ह्या गोंयच्या राज्या खातीर क्रांती घडोवन हाडली. ताका आर्ग ओंपपा खातीर हांगा आमी सगळे जमिल्ले आसात, सगळे कावन्सिलरी आयले. आनी एक एश्युरन्स की हें कावन्सील बरें काम करतलें, ट्रान्सपरंट एडमिनिस्ट्रेशन दितलें, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन दितलें अशी ग्वाही राम मनोहर लोहियाच्या पुतळ्याच्या मुखार आमी सगळ्या मडगांवकारांची. हे लोहिया मैदानाचें काम 19 जून म्हळ्यार 18 जुनाक आमी टेंडर क्लोज केल्लो 2019 तेन्ना हांव मंत्री जाल्लो. ताजें एक्सपेंडिचर सँक्शन 2 वर्सां लागले. म्हळ्यार 25 जानेवारी 2021 एसेंब्लीन रेज करून जातकच आनी ताका पयले 1 फेब्रुवारी ताका टेंडर एक्सेप्ट जालें. म्हळ्यार हो सरकार लोहियाक कितलो मानता आनी गोंयांत क्रांती घडोवन हाडून गोंय मुक्त करपी मनशाक कितलो मानता. 60व्या वर्सा मुक्तीच्या 60व्या वर्सा लोहियाकूच हो सरकार कितलो मानता हें क्लियर जाता. आतां जें काम पडलां तें काम सुरवात जावन तें केन्ना जातलें हें बरे भशेन तें जावचें हें पळोवपाक आमी हांगा आयल्या. आनी दुसरे भशेन म्हणल्यार आमी जें मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून केलें हें एक क्रांतिकारी अलायन्स. हें गोंयाक दिशा दाखोवपाचें अलायन्स हें युनिटीन विक्ट्री आसा. म्हळ्यार एकवट जर जालो जाल्यार थंय विजय जाता हें आमी सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. म्हाका दिसता की अशी हीच क्रांती गोंयांत फुडें वचून गोंयांत हो गोंय विरोधी सरकार जो प्रमोद सावंत जो आहा हो गोंय विरोधी सरकाराचेर खोंट मारून बरो एक गोंयकारवादी सरकार जावपाक आमकां लोहिया होच आमकां प्रेरणा दिता. आनी जें कितें आज आमी केलां जें आमी पळय इलेक्शन जालां तें इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ अ युनिटी. टीम गोवा म्हणटा तो पयलो प्रयोग यशस्वी जाल्लो आनी असोच प्रयोग सगळ्या गोंयांत जावंक जाय. गोंयच्या लोकांनी फॉलो करूंक जाय. मडगांवच्यान कितें जाता तें गोंयांत मागीर लास्टाक गोंयकारांक फायदो जाता. क्रांती म्हणटा ती साश्टीच्यान जाता म्हणटा ती क्रांती आयच्यान सुरवात जाली अशें आमकां दिसता. Talked until the councillor, they have openly expressed, they in fact they have condemned they have condemned the selection process, like Ganesham has said. Selection process पळय कशें आसा आमची प्री पोल अलायन्स जाल्ले आमचे 9 आयले आमचे 8. नॅचरली ताजें म्हणणें आशिल्लें की ते आपले माय जायल्या जाल्यार पयले प्रिफरन्स आपल्याक घेवपाचो, पयलो टर्म आपल्याक घेवपाचो. आनी रोटेशन पद्दत म्हणजे कशें आसा जॉब जाणत उरलें परमनंट अशें ना. सो 2 टर्म्स आमकां 2 टर्म्स तांकां असो एडजस्टमेंट केल्लो आनी इट इज फेअर इनफ आयच्या अशें हांव मानता. 15 म्हयन्याचो एक टर्म अशें आमी बाय ब्रॉड कन्सेन्सस जालो. तांचें कितें घेवच जाल्यार आय वील टॉक टू देम ट्राय करून. कितें आहा हे खेपे इदर ग्रिवन्स जाता की फातोर्डेचो मनीस चेअरपर्सन कित्याक जाता. गेले खेपे आमी मडगांव सिवीक अलायन्साचो दुसरो प्रयोग केलो तेन्नाय सेम फॉर्मुला आशिल्लो. ज्या मनशाक चड जाता ताका नॅचरली क्लेम फर्स्ट. सेकंडली हे ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ दीस अलायन्स वेर फ्रेम बाय ओन्ली 2 ऑफ अस. तातूंत तिसरो कोण मनीस आसपाचें क्वेश्चनूच नासलें. आनी जर तें आशिल्लें जाल्यार तें पयलीं उलोवंक जाय आसलें. कोण उलयला पयलीं